दिवचले भर बाजारातल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्या कुशीक सेप्टिक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान व्हड प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। टाकींतल्यान घाण उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता। फाटले सुमार वर्सभराच्यान हो प्रश्न उप्रासला। घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिली। हे सेप्टिक टाकयेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या। हाणीक लागून गिरायक लेगीत फाट करतात असो हुस्को विक्रेत्यांनी उक्तायला। हे निश्चित याची घाणी आणि आता फाल्यां पास पडलो का पोटा पोटा येते कितें भायर सरतले मोठे शापाट्यांचे आता कितले सगळ्यांक त्रास जाता बाबा, तांकां जाता आनी आमकां खूब जाता। आणि गिरायक येता तांकां किना येता ताका घेतले का गेले न्ही, आमी बोरलेले उरले बरे पूण घाणी येता। नुस्ती घाण रावन मागीर आमी दम काडटा पिसर काडटा वरता पण हांगा कोणूच पळयना, ना कोणूच बघिना। तुम्ही सांगूंक ना म्युन्सिपालिटी? सगळ्यांक सांगलें म्युन्सिपालिटीक सांगूंक ना, आमकां गावांक ना ते ह्या किलोनाक सांगाता। हा म्हणजे तो सोपो घेवन येताय का? न्हू हो चायकाराक ताका हा हॉटेल सोप्याकाराकय सांगलें। हा. सोप्याकाराक म्हटलें आमी सोपो तुका दिवच्यो ना, विसर हे भरून जायना जाल्यार तुम्ही त्याला म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमकां सोप्याकार। तुमका तुमचा वेपार सांडून वचपाक मेळना। ना आमी कशी म्युन्सिपालिटी वचो न्हू, आतां पण आता कितले हे वर्स जाले का वरास जालें ताका वरास म्हणजे अशी घाणी येता नुस्ती घाणी आणि तुमले काय उदीक भायर एका असं सुटता म्हणून तिने एवढा तिने घराकडून आपल्या माती हाडून घातली, तिने पाणी वयता म्हणून त्याचा तू मला लागला आमकां येऊ लागला। हा, म्हणजे कोणूच पळयना। कोणच बघिना म्हणजे, आणि पाऊस पडलो का किडी भायर पाच वेळा हेचे मोठे किडे शापाचे बाई मोठे सारता चपाड्या कुठल्या अरे भावा। की आम्ही मग हे कडे घालता त्याला वतात जाले मग येत जाले घेतो काप येते रे हा, हा. वास नाटा कसा मी आता बेजार रे आम्हा आणि गिरायक बी येता ते गिरायक येतात ते म्हणता वास नाटा म्हणता हा, म्हणजे याच्याकडे कोणूच पळयना ना ना किरण सांगले तो जाते ना आणि सोपो घेऊन येता ते का? तो म्हणता का सांगा आपण किती करू आपल्या सोपा घ्यायचं का आता कितले महिने आले चलता? वरास जाले वरास चालल्या म्हणजे कोणूच पळयना, पण कळेना म्हणजे किडी बी भायर सरतात गे। किती बाहेर करता गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।